लोकायुक्ताच्या शिफारी वेल्यान सरकारान बीच क्लिनिंग स्कॅमाची केस परत एक फावट एसीबीक दिल्या। हे कोटींच्या स्कॅमाची एसीबीन नव्यान चौकशी चालू केल्या। एसीबीन हे पयलीं हे केशीची चौकशी केल्ली, खास करून टेंडर प्रक्रियेंतल्या टॅक्निकल गैरगजालींचेर। मात तांकां प्रक्रियेन कांयच गैर मेळूंक ना म्हूण सांगून एसीबीन केस बंद केल्ली। हे केशीन चौकशी सारकी जावंक ना म्हूण सांगून लोकायुक्तान एसीबीन ही चौकशी परत करची म्हूण शिफारस केल्ली। कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक कोयर उखलपाचें काम सारकें करिनासतनाच पयशे दिल्यात म्हणटा त्या आरोपाचेर एसीबीन चौकशी करता। लोकायुक्ताचें निरीक्षणूय एसीबीन खंय मतीन घेतलां। हे पळयात, आदल्या टुरिझम मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला स्टेट लेव्हल मॉनिटरींग कमिटीन कामाच्या दर्जा प्रमाण ग्रेड दिवपाचें आपलें प्राथमीक कर्तव्य केल्लें ना। आदलो पर्यटन मंत्री ह्या वेव्हारांत मेतेर जालो आनी काम समाधानकारक नासतनाय कॉन्ट्रॅक्टराचेर फावोर करून 15 म्हयन्यां उपरांत ताचें काम चालू दवरलें। आदल्या पर्यटन मंत्र्यान संचालक आनी प्रधान सचिवान दिल्ले शिफारशीचेरूय एक्शन घेतली ना। आतां एसीबी आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार, कॉन्ट्रॅक्टर आनी बाकीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक चौकशेक समन्स धाडपाचें आसा। चौकशे उपरांत एसीबी सरकाराक अहवाल दितली आनी मागीर खंय सरकार कितें तें करतलो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।